नमस्कार. आम्ही या दिसांनी न्यूज ऐकत आसात की अल निनो जो 140 वर्सांनी आयला ताकाच लागून मनसून जो आसा तो डिले जाल्लो आसा आनी ह्या वर्सा जो आसा तो पावस कमी पडटलो हें आमी परत परत न्यूज माध्यमांतल्यान आयकत आसात. पूण इतलेंच न्हू तर आनी एक संकट येवपाचें आसा ह्या जगाक आनी तें आयिल्ले पासून आसात. अल निनो फाटल्यान आतां नवें संकट तें म्हळ्यार कोल्ड ब्लॉकचें. नॉर्थ एटलांटीक ओशनान जे आसा ते ग्रीनलँड सारक्या देशांनी जे आसा ते बर्फ वितळोवपाक लागलेले आसा आनी तो बर्फ जो आसा तो डायरेक्टली आसा तो समुद्रान वचपाक लागलेलो आसा आनी समुद्र आसा आनी समुद्र जो आसा तो थंड जावपाक लागलेलो आसा. आतां अल निनोक लागून जो आसा तो समुद्र गरम जातलो म्हणजे 2026-27 ह्या काळान जो आसा तो अल निनोक लागून समुद्र गरम जातलो. पूण ह्या कोल्ड ब्लॉकाक लागून समुद्र आसा तो थंड जातलो म्हळ्यार एक वेगळे तरेचें वातावरण आमकां जगान पळोवपाक मेळटलें आनी फुल्ली हे वर्स जे आसा ते क्लायमेटीक कंडिशन आमकां वेगवेगळे पळोवपाक मेळटले. म्हळ्यार दर्यो जो आसा तो एके सायडीन थंड जातलो, दर्यो एके सायडीन गरम जातलो आनी हेचे जे दुश्परिणाम आसा ते आमकां पळोवंक मेळटले ह्या वर्सा. जशें की हांवें मनसुनाचेर काल व्हिडिओ काडलो तशेंच परत एकदां हांव तुमकां सांगता की अंदू जर पावस सरासरी पडलो जाल्यार आमकां जें आसा तें उदक आमकां संवर्धीत करून दवरपाची अत्यंत गरज आसा ह्या आनी फुडल्या वर्साक. कित्याक तर आमकां उदकाची जी आसा ती जाता तितली जिरवण करपाची गरज आसा, उदक जें आसा तें आडोवन दवरपाची गरज आसा आनी उदकाचो वापर जो आसा तो योग्य रित्या करपाची गरज आसा. तरूच जें आसा तें आमी ह्या संकटांतल्यान जें आसा तें सुटूंक शकतात. नाजाल्यार आमच्या भारत देशांत जें आसा कृशीचेर खुबसो आसा तो परिणाम जावपाक शकतात आनी कृशी आमचो देश जो आसा तो कृशी प्रधान आसा. जर आमच्या कृशीची वाड लागली, आमच्या शेतांची जर वाड लागली जाल्यार आमकां जें आसा तें खूब जें आसा तें त्रासदायक जातलें. ताका लागून आमी म्हणटात उदकाचो वापर आतां आमी पळयतात आमच्या धरणांनी आसा ते काही धरणांनी आसा ते 20% उदक शिल्लक आसा, काही धरणांनी 10% जें उदक आसा तें शिल्लक आसा. म्हळ्यार जर हे 20-30 दीस जर पावस जर बरो पडोंक ना जाल्यार आमच्या गोंयान पासून जें आसा तें खूब त्रासदायक आसा. ताका लागून आमी जो आसा उदकाचो वापर जो आसा तो बरे रित्यान करपाक जाय. सरकारान पासून सांगलेलें आसात की उदक जें आसा तें गाडयो धुवपाक वापरचें न्हू, तुमच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो रॅम्पार व्हरच्यो, झाडांक जें उदक घालता तें जेणे करून तुमी बांयचें उदक घालचें, बांयो ना जाल्यार तरी तें उदक जें आसा झाडांक पावोवन घालचें आनी उदक जें आसा तें सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करयात. आनी हे जे येयल्लें आसा तें संकट म्हळ्यार अल निनोचें संकट जावं कोल्ड ब्लॉकाचें संकट आसा तें अशेंच काय उरचें ना. एक वर्स पासून ते आमकां त्रासदायक जातलें. पूण उदकाचो जो हे आसा सांठो तो आमकां दवरपाचो गरज आसा. जर एक वर्सा उदकाचो जर आमकां कमतरता जाली जाल्यार ती कंटिन्युअसली आमकां तेजो फटको बसत रावता. ताका लागून प्लीज सेव वॉटर, सेव आमचें एनवायरमेंट. थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. कीप वॉचिंग फॉर